जे आदले सरपंच जे बा प्रेमानंद नाईक जे उपोषणात भरलेल्या तांकां एक सॉलिडिटी ताका सपोर्ट दाखोवपाक आमी सांगितल्यान बाब रामा काणकोणकर बाब शंकर पोळजी आनी सगळे आमचे लोक कितलेशे एक्टिव्हिस्ट आनी कितलेशे गोंयभरचे लोक थिंगा येयल्ले तेन्ना बाब रामा काणकोणकर आपल्याक वॉशरुमान वचपाक जाय म्हणून खंय तरी सकयल्या वाटेन वॉशरूम सोदपाक सकयल गेल्लो पार्किंग लॉटाक सांकवाळे पंचायतीच्या तेन्ना आमी वयर उबे आसले आनी सांकवाळे पंचायती सकयल गेलो तेन्ना वॉशरुमान खंय तरी सांकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी हांव नको तो थिंगा कितें करतालो त्या हितून पार्किंग लॉटान पूण ताणें डायरेक्ट कांय विचारप ना काय ना तूं हिंगा कितें करता तूं हिंगा कितें करता करून रामाचेर हांगातल्यान असो डॅश मारलो आहा आनी वायट दिसता सांगपाक रामा बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्रेडिशनल एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा त्या कम्युनिटीचेर जे एक नाव आहा म्हळ्यार खरेंच आय एम फिलिंग व्हेरी बॅड अशें नाव सुद्दां घेवप न्ही तूं गावडो हांगा इतल्या उतरांनी रामाक ताणें एक पाचारलेलो आहा हांव पयले सुवातेर ह्या उतराचो निशेध करता आणि वेर्ना पुलीस स्टेशनाचे पीआय मेल्सन कुलासो एका फोनारूय सांगलेल्या की एट्रॉसिटीच्या अंडर तांचेर जाता तितली एफआयआर 24 आवर्सान जावपाक जाय कारण एका कम्युनिटीक टार्गेट करप एका एक्टिव्हिस्टा सारख्या मनशाक जे गोंयभर झुजतात बाब शंकर पोळजी बाब रामा आसतले तांचेर अटॅक जावप आयज बारीक समाजाचो मनीस बारीक लोक कितलो सेफ हे गोंयांत आहा एक ऑफिशियल्स हे कोण आमदार मंत्री न्ही हे ऑफिशियल इतले दादागिरी करपाक लागिल्ले आहा ते एक व्हिडिओ आता व्हायरल जाल्लो तातूंत सुद्दां काय रिपोर्टरांनी तो काडलेलो आहा की भूज मारता एक भूज मारून एका एक्टिव्हिस्टाक तो मारपाक वयता आंगार वयता इतले लेवलाचेर आयज आमचे ऑफिसर पावले काय कितें कोणा कडेन आयज गोंयच्या लोकांनी आशेन पळोवपाचें खंयच्या लोकां लागीं आशेन पळोवपाचें आयज गोंयकार आशेन पळयता हे ऑफिसरां लागीं आमी रिक्वेस्ट केल्या PSI मॅडमाक तांणी कंप्लेन घेतलेली आहा ताबडतोब पयले सुद्दां तांणी NC करता म्हटलें पूण आमी FIR कर म्हणून मागणी केल्या 24 आवर्स एट्रॉसिटी एक्टा अंडर प्लस एसॉल्ट केला म्हणून ताजेर आमी ताका आय विटनस आहा कितले आय विटनस थिंगा आशिल्ले कितलेशे लोक आशिल्ले कितलेशे आमदार आसलेले MP आसलेले कितलेशे लोक थिंगा सांकवाळचे लोक आसलेले ते लोक हिंगा येवपाक रेडी आसले पण आमी म्हटलें आमकां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तयार करपाचें ना आमी वयता आमी शांतपणे कंप्लेन दितले कारण आमकां सद्या पासून ह्या पुलीस स्टेशनाचेर विश्वास आहा की ते FIR लॉन्च करतले आनी FIR लॉन्च करून हांकां खंय तरी शिक्षा जावपाक जाय आनी स्ट्रॉंग मेसेज गोंयभर ऑफिसरांक वचपाक जाय की तुमी कॉमन मनशाचेर हात घालपाक शकचे ना आनी कॉमन मनशाचेर जरी तो सकले जातीचो आहा एक गरीब समाजाचो आहा त्या समाजाक तुमी वयर काडपाक शकचे ना आनी आमी हाजी हांव खऱ्या उतरान सांगता हाजो आमी निशेध करता आनी ST समाजाच्या बद्दल जर कोणी अशें उलोवपाक शकता जाल्यार आमी ओगी रावचे ना हाजी हिंगा एक्शन जावपाकूच जाय आनी एक्शन जायना जाल्यार खंय तरी हाजो परिणाम वायट जाता फर्स्ट ऑफ ऑल आमी तुमकां एक सांगपाक सोदता आनीक फादर बिस्मार्क दिवचे ना आनीक फादर बिस्मार्क दिवचे ना एक सांगता आयज जे रामा काणकोणकरां वांगडा जाला कितें रे ते तुमकां हांव सरकाराक सांगपाक सोदता की सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर जाला प्रेमानंद नाईक जो हेका बसला प्रोटेस्टाक सरकाराच्या विकनसा खातीर बसला सरकार फेल जाले सांकवाळ गांव वाचोवपाक बसला वाचोवपाक म्हणून तो आयज बसलेलो आसा आयज रामा तेका थंय साथ दिवपाक गेल्लो आनी सेक्रेटरीन आयज जे तेचे बरोबर केला आनी समाज जो तेचो वयर काडलेलो आसा न्हू हांव जे असेंब्लीन बसलेले रमेश तावडकर स्पीकर आहा तेका सांगपाक सोदता हेचेर दखल घे गोविंद गावडेक सांगपाक सोदता स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेचेर दखल घे गणेश गांवकाराक सांगपाक सोदता हेचेर दखल घे आनी ST समाज लिडर कोण आहा आंतोन वाज तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला आंतोन वाज बाब तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला तुका सांगता हेचेर स्ट्रिक्ट दखल घे हे बरें जावचें ना जातीचेर जर हे येवन जर आमच्या छातयेचेर हात घालता आमी वोगी रावचे ना पयलींच सांगता आमकां हे वाडोवपाचें ना आयज जे रामांगडा जाला कितें ते चुकीचें जाल्लेलें आहा आनी आमी ह्या वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या PI कडेन रिक्वेस्ट करता आमी पयली पुलीस कंप्लेंट केल्लेली आसा आमची FIR जावपाक जाय आनी जे तेणें केला तेका टर्मिनेट करपाक जावो बेकारपण वाचोवपाक फेल जाल्लेले आसा मायग्रंट लोक येवन आमचे गांव कॅप्चर करपाक उठलेले आसा म्हणून आयज हे प्रकार घडपाक पावलेले आसा सो हांव गोंयच्या CMाक सांगता जो सेक्रेटरी आसा पंचायतीचो सांकवाळ पंचायतीचो तेका टर्मिनेट करपाचो देव बरें करूं रामा कितें जालें भितर पुलिसान कितें सांगलें तुका सी आतां हांव हांगासर पुलीस स्टेशनान आयिल्लो FIR रेजिस्टर करपाक आनी पयली मॅडम म्हणपाक लागली NC भरता हांवें म्हणलें व्हेरी क्लियर कट सांगलें कितें इन्सिडंट घडलो तो आनी हांव थंय सांगपाचें म्हणल्यार आमी थंयसर उबे आशिल्ले आनी म्हाका वॉशरुमान वचपाक जाय आशिल्लें आनी हांवें तेजे पयलीं डिस्कशन करता तेन्ना आयकल्लें सगळे लोकांचें की सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करुया सेक्रेटरी कडेन उलया म्हणून तेन्ना हांव सकयल जेन्ना वॉशरूम पंचायतीचो सकयल आसा सो हांव जेन्ना सकयल गेलो वॉशरुमान वयतालो तेन्ना सेक्रेटरी थंयसरल्यान भायर सरता तेन्ना सेक्रेटरी हांवें सांगलें कॅप्टन विरियाटो एल्टन MLA आनी आमचो क्रूज डिसिल्वा हे आनी एक्टिविस्ट तुका मेळपाक सोदता हेणी डायरेक्ट थंयसरूच म्हणल्यार आय वॉज सरप्रायज हो एक्चुअली म्हाज्या वांगडा शिकला पिपल्स हाय स्कूल जितले लोक पळयता पिपल्स हाय स्कूल ह्या स्कुलान ह्यो भुरगो ह्या स्कुलांतल्यान भायर तो ट्युशन रायट इन फ्रंट ऑफ द ट्युशन घेतालो हे ट्युशनाक येवपी भुरगो हो ऑल्विन वालीस
हो म्हजो फ्रेंड सर्कलान आशिल्लो मनीस आयज जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना आयज तो म्हणटा ए गावडे येलो काय म्हणून पावलो म्हाका आयज म्हाका विचारपाक जाय ह्या इतली वर्सांनी तुम्ही गावडे म्हणले कितें रे बाबा न्हू हा तुमकां अजून तुमचे दादागिरी रे आणि येयलो आणि डायरेक्टली हे चेस्ट आहा पळय ते हे काढून चेस्टान म्हाका दुखल्लो हे गुंडागिरी खंय रे हे पावर हो गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक येता खंयच्यान रे तुमकां कोण दिता रे गुंडागिरी करपाक तुमकां आणि हे लोकांनी जगान पळयला सगळ्या म्हाका दिसता सगळे मेसेजीस सगळ्या कडेन गेल्ली आसात व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्ली आसात आय रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत टू होम मिनिस्टर अशें तर गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी जर तर हे गावडे म्हणपाक लागले अजून पर्यंत रे अरे आमकां प्रेम आहा रे गावड्यांचो गावडे समाज आमी प्रेम आसा पण तुमकां अधिकार दिवन ना आमकां गावडे म्हणून ह्या लेवलाचेर अभिमानान म्हणा मरे हे तुम्ही जे क्रिटिसाइज करता पळय हे लज एक्चुअली आज आमकां लज न्हू ह्या जमनीचेर पीक रोवपी सगळ्यांक पयली पावल दवरपी हो गावडो समाज मरे आणि तुमकां अजून पर्यंत हे गावडे समाज म्हणल्यार तुम्ही हे नेग्लिजन्स करता हे अब्युजिंग वर्ड कसं तुम्ही यूज करता आणि हे आम्ही ऑलरेडी या मेसेजीन या हेतून कंप्लेंट बरयल्ली आसात एट्रोसिटी अंडर हे सेक्शन जे लागपाक जाय तेका लागपाक जाय एसॉल्टाच्या अंडर ते लागपाक जाय एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर कोणाकूच मारपाक शकना ज्या भाशेन आयज गव्हर्नमेंटाक प्रोटेक्शन आहा तेजे पब्लिकाक प्रोटेक्शन ना हे चल्ला कितें आणि हे मुद्दाम एक सांगता तुमकां ह्याच मनशान ऑर्विलान पुलीस ऑफिसर जेन्ना फोर्थ नाईट मिटिंगेक आयल्लो तेन्ना तू कोण रे ए तू कोण काय म्हणून त्यांनी तेका पीआय का तेका सांगलेलें तेणी पीआयक न्हू आमचे पीएसआयक सांगलेलें तेणी मागीर पीएसआयक आमी तेका क्लियर कट सांगले बाबा तू पीएसआयचेर उलयना थंयसर ही इज अ रिस्पेक्टेड पुलीस प्लीज कीप क्वायट ही दादागिरी करपाची पुलिसांक धमकी दिवपाची येयला खंयच्यान रे तुमचे कडेन आयज थंयसर सगळे आहा प्रिस्ट आसा सगळे आमचो भटजी आसा प्रिस्ट आहा मागीर एमएलए एमपी सगळ्यांच्या फुडल्यान तू दादागिरी करता आनी मारता आनी उरला कितें ऑरवील वालीस सगळ्यांनी पळयला आसतलें हो मनशाक ऑरवील बाबा तू का एक टायम फ्रेंड म्हणटाले ह्या फ्रेंडाच्या लायकीचो उरनार तू फ्रेंड तू हे जातीचे नांवां वयर काडटा तुका आनी लायकी उरला रे कितें म्हणून रे तुका इट इज हर्टिंग मी आज पर्यंत गोंयान बाबानो तुम्ही गावड्या समाजाक अशेंच पळयता रे ऑफिसरांक विचारूंक सोदता गावड्या समाजाक इतलो आमी कमी आहा रे शेत पीक रोवन दवरता मरे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळया मरे कितले लोक एसटी कम्युनिटीचे आसा ते क्रिस्तांव एसटी भाव आसा ते आणि तू एक क्रिस्तांव मनीस जावन तू एसटीचेर क्रिश्चन एसटीचेर तू इतल्या लेवलाचेर पावता क्रिश्चन एसटी हांगासर आहात सगळे मॅक्झिमम क्रिश्चन एसटी आहा मरे हांगासर रेस्पेक्ट दिया रे ते जे रोयता ते तुम्ही पटान खाता मरे आणि तरी सुद्धा तुमकां जात दाखोवपाक जाय रे दिस इज टोटली रेडिक्युलस म्हाका आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इतले आमी भाव कशे रावले आसा पण ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंट ह्या लेवलाचेर ही लँग्वेज यूज करता म्हाका दुर्दैवाची गजाल दिसता हांवें ही कंप्लेन घातलेली आसा ऑलरेडी आणि एक गजाल सांगूंक सोदता पुलिसाक राईट फ्रॉम दी PSI राईट फ्रॉम द PI टू द DGP ह्या लेवलाक सांगूंक सोदता ही केस तर कॉम्प्रोमाइज करीत रेजिस्टर करनासतना रावत अशें आयकलां तो काउंटर कंप्लेन घालपाक तेका आदवोगादूच घेवन भोंवता म्हाका एक विचारूंक जाय बार काउन्सिलाक विचारपाक जाय बार काउन्सिलाक विचारपाक जाय एक गुंडा एडवोकेट घेवन भोंवता पळय सध्या एक प्रेसिडेंट सगळ्या कडेन गुंडा कसो वावुरता थंयसर म्हाका एक सांग हेंचें काम कितें रे कितें काम रे हेंचें वोवूय आयल्लो थंयसर वो कित्याक लागून आयल्लो टॉयलेटी कडेन वोवूय आयल्लो वो आनी ऑरवील सकयल मेळ्ळो म्हाका आनी तो पळयता थंयसर तो व्हिडिओ काडटा थंयसर म्हळ्यार वो सगळें प्लॅन केल्लें काय कितें कोणाक हाडटले मारतले म्हणून आणि वोच मागीर केस लडटलो म्हळ्यार आयज आदवोगाद जे आहा पळय थंयसर त्याचं नांव कितें रे आदवोगादाचें जेलर मुद्दम पळया वो खंय आदवोगाद तेंचो आतां वो आदवोगादाच्या फुडल्यान ह्यो झगडी जाता तो आसा रिकॉर्डांक वॉट इज दिस नॉनसेन्स वेर इज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वो आदवोगाद जो जजा कडेन उबो रावन जस्टीस मागपी मनीस थंय गुंडागिरी पळयता गुंडागिरी एक्सिलेंट करता हे कितें चल्लां म्हाका दिसता आयज लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ले आसात हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे जजीस आसात गोंयान जजीस आसा प्लीज these videos are already viral please do not expect us to go and complain हे कितें चल्ला हे बार काउन्सिलान हेजेर एक्शन जावपाक जाय वो प्रत्येक फावटी सुमोटो काडपाक जाय सुमोटो घेवपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय हाजेर कित्याक ह्या बार काउन्सिलान जर तर हो एडवोकेट आहा आनी तेच्या फुडल्यान ह्यो झगड्यो जाता हे कितें चल्ला कितें आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर अटॅक करता कोणाचो सेफ आहा कोण सेफ आहा तो म्हाका सांगचो कोण सेफ आहा आयज गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी हात घालपाचो आमी कोणा कडेन वचपाचें रे आनी आमी तर तेंकां हांवें लक्षात घ्यात म्हाका दुखलेले माझेर गव्हर्नमेंट ऑफिसर दुखलता पण एक गजाल सांगता हे हात आसा पळय हे हात बांधले हांवें कांयच करूं ना कित्याक हांव कायद्याक मानता तुम्ही आमच्या 2 भुरग्यांची बळी घेतले रे
बाळी आंदोलनाक आमचे 2 भुरग्यांचे बळी घेतले. हे आत हांव फक्त बांदून दवरता, पाशयेस काडटा, तिडक्यान पाशयेस काडटा, आत उखलना फक्त एका खातीर, कित्याक हांव लॉ एंड कायदो पाळटा. हा कायदो पाळटा म्हणून हांव वगी रावला. आमचे भुरगे जोन मारले, सगळं गोंय पेटपाक जाय आशिल्ले, तरी सुद्धा आम्ही वकी रावले. कित्याक चेस्ता रे? हा कित्याक चेस्ता आमच्या गावड्या लोकांक? कित्याक चेस्ता आमच्या एक्टिव्हिस्टांक? कितें मेळटा तुमकां कितें दिसता? आमी झगडूंक शकता, पूण बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ले आसात, कायदे दिल्ले आसात. हे कायद्यांक पाळात. हे कायदे आमी पाळटा पूण यादवगाद पाळना. हे कायदे आमी पाळटा पूण सेक्रेटरी पाळना. हे कायदे आमी पाळटा पूण सरपंच पाळना, पंच मेंबर पाळना, MLA पावना, चीफ मिनिस्टर पाळना. सगळे कायदे आमीच पाळपाचे. हांव गोंयच्या लोकांक इतले हात जोडून मागता, बाबा रामा काणकोणकर भियोना. आणि एक गजाल सांगूं सोदता, आमी मरे झगडला, खरे रिंगान येवन झगडपाक शकता, कॅपॅसिटी आसा, पूण सोसायटीन मेन इम्पॉर्टंट कित्याक हात उखलप ना. आमच्या आवय बापान शिकयल्ले आसात. पूण हे जे घडटा पळय, चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर मरे, तुजे पंचायतीन सेक्रेटरी आंगार येता, चेस्टान तो दुखलता, रेसलिंग चल्ला रे, आणि हेजेर तर एक्शन घेयना जाल्यार मागीर हांव सांगू शकना कितें जायत. लोकांक, सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता, आयज प्रेमानंद बाब हा पळय, जाणटो मनीस, जाणटो, तेका आनी तेका कितें जाय जाल्यार कितें जातलें रे बाबानो? कोणाक रावला रे बाबानो? भायर सरपाक कोणाक रावला रे? तुमचे थम्स अप, लायक्स, गुड जॉब प्लीज मारी नाका. गोंयान तुमची गरज आसा, गोंयान ग्रावंडार येवपाची गरज आसा. तो आयज तर मेशू बाब सांग्या वयल्यान येवपाक शकता, थंयसर वास्कोच्यान येवपाक जाय, तुमी कोणाक रावला? आयज जरी तर सगळ्यांक अन्याय करणारे कोण खबर आसा? अन्याय करणारे न्हू, अन्याय करता ते पळयता आनी सोसणारे व्हडले, सगळ्यान व्हडले क्रायम एक्चुअली. हांव इतलेंच सांगता की हांव फाटी सरपाचो ना. म्हाका तुम्ही गावडो म्हणटा मरे, गावडे म्हणा, दुखलता मरे, दुखलता म्हणा, दुखला, पण ज्या पर्यंत ह्या भुतानीचो प्रोजेक्टर भायर काडना त्या पर्यंत हो रामा काणकोणकर आणि ऍक्टिव्हिस्ट आहा पळय ते फाटी सरपाचे ना, कशे फाटी सरपाचे ना. जे आदले सरपंच बा प्रेमानंद नाईक जे उपोषणात बोललेल्या तांकां एक सॉलिडिटी ताका सपोर्ट दाखोवपाक आमी सांगितल्यान बाब रामा काणकोणकर, बाब शंकर पोळजी आनी सगळे आमचे लोक, कितलेशे एक्टिव्हिस्ट आनी कितलेशे गोंयभरचे लोक थिंगा येयल्ले. तेन्ना बाब रामा काणकोणकर आपल्याक वॉशरुमान वचपाक जाय म्हणून खंय तरी सकयल्या वाटेन वॉशरूम सोदपाक सकयल गेल्लो पार्किंग लॉटाक सांकवाळे पंचायतीच्या. तेन्ना आमी वयर उबे आसले आनी सांकवाळे पंचायती सकयल गेलो तेन्ना वॉशरुमान खंय तरी सांकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी हांव नको तो थिंगा कितें करतालो त्या हितून पार्किंग लॉटान, पूण ताणें डायरेक्ट कांय विचारप ना, कांय ना, तूं हिंगा कितें करता, तूं हिंगा कितें करता करून रामाचेर हांगातल्यान असो डॅश मारलो आहा. आनी वायट दिसता सांगपाक, रामा बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्रेडिशनल ST कम्युनिटी ऑफ गोवा. त्या कम्युनिटीचेर जे एक नाव हा म्हळ्यार खरेंच आय एम फिलिंग व्हेरी बॅड. अशें नाव सुद्दां घेवप न्ही. तूं गावडो हांगा इतल्या उतरांनी रामाक ताणें एक पाचारलेलो आहा. हांव पयले सुवातेर ह्या उतराचो निशेध करता. आणि वेर्ना पुलीस स्टेशनाचे PI मेल्सन कुलासो एका फोनारूय सांगलेल्या की एट्रॉसिटीच्या अंडर तांचेर जाता तितली FIR 24 आवर्सान जावपाक जाय, कारण एका कम्युनिटीक टार्गेट करप, एका एक्टिव्हिस्टा सारख्या मनशाक जे गोंयभर झुजतात, बाब शंकर पोळजी, बाब रामा आसतले, तांचेर अटॅक जावप. आयज बारीक समाजाचो मनीस, बारीक लोक कितलो सेफ हे गोंयांत हा. एक ऑफिशियल्स, हे कोण आमदार मंत्री न्ही, हे ऑफिशियल इतले दादागिरी करपाक लागिल्ले आहा. ते एक व्हिडिओ आता व्हायरल जाल्लो, तातूंत सुद्धा काय रिपोर्टरांनी तो काडलेलो आहा की भूज मारता, एक भूज मारून एका एक्टिव्हिस्टाक तो मारपाक वयता, आंगार वयता. इतले लेवलाचेर आयज आमचे ऑफिसर पावले काय कितें? कोणा कडेन आयज गोंयच्या लोकांनी आशेन पळोवपाचें, खंयच्या लोकां लागीं आशेन पळोवपाचें. आयज गोंयकार आशेन पळयता हे ऑफिसरां लागीं. आमी रिक्वेस्ट केल्या PSI मॅडमाक, तांणी कंप्लेंट घेतलेली आहा. ताबडतोब पयले सुद्दां तांणी NC करता म्हटलें, पण आमी FIR कर म्हणून मागणी केल्या 24 आवर्स एट्रॉसिटी एक्टा अंडर प्लस एसॉल्ट केला म्हणून ताजेर. आमी ताका आय विटनस आहा, कितले आय विटनस थिंगा आशिल्ले, कितलेशे लोक आशिल्ले, कितलेशे आमदार आसलेले, MP आसलेले, कितलेशे लोक थिंगा सांकवाळचे लोक आसलेले, ते लोक हिंगा येवपाक रेडी आसले. पण आमी म्हटलें आमकां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तयार करपाचें ना, आमी वयता, आमी शांतपणे कंप्लेंट दितले, कारण आमकां सद्या पासून ह्या पुलीस स्टेशनाचेर विश्वास आहा की ते FIR लॉन्च करतले. आनी FIR लॉन्च करून हांकां खंय तरी शिक्षा जावपाक जाय. आनी स्ट्रॉंग मेसेज गोंयभर ऑफिसरांक वचपाक जाय की तुमी कॉमन मनशाचेर हात घालपाक शकचे आनी कॉमन मनशाचेर जरी तो सकले जातीचो आहा, एक गरीब समाजाचो आहा, त्या समाजाक तुमी वयर काडपाक शकचे ना. आनी आमी हांव खड्या उतरान सांगता, हाजो आमी निशेध करता. आनी ST समाजाच्या बद्दल जर कोणी अशें उलोवपाक शकता जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हाजेर हिंगा एक्शन जावपाकूच जाय. आनी एक्शन जायना जाल्यार खंय तरी हाजो परिणाम वायट जातलो. शंकर बाब, फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही तुमकां एक सांगपाक सोदता, आनीक फादर बिस्मार्क दिवचे ना, आनीक फादर बिस्मार्क दिवचे ना. एक सांगता, आयज जे रामा काणकोणकरां वांगडा जाला कितें रे, ते तुमकां सरकाराक सांगपाक सोदता, हे सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर जाला.
प्रेमानंद नाईक जो हेका बसला प्रोटेस्टाक सरकाराच्या विकनसा खातीर बसला, सरकार फेल जाले, सांकवाळ गांव वाचोवपाक बसला वाचोवपाक म्हणून तो आयज बसलेलो आसा. आयज रामा तेका थंय साथ दिवपाक गेल्लो आनी सेक्रेटरीन आयज जे तेचे बरोबर केला आनी समाज जो त्याचो वयर काडलेलो आसा न्हू, हांव जे असेंब्लीन बसलेले रमेश तावडकर स्पीकर आहा तेका सांगपाक सोदता हेचेर दखल घे. गोविंद गावडेक सांगपाक सोदता स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेचेर दखल घे. गणेश गांवकाराक सांगपाक सोदता हेचेर दखल घे. आणि एसटी समाज लिडर कोण आहा? आंतोन वाज हा. आंतोन वाज तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. आंतोन वाज बाब तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला. तुका सांगता हेचेर स्ट्रिक्ट दखल घे. हे बरें जावचें ना. जातीचेर जर हे येवन जर आमच्या छातयेचेर हात घालता आमी वगी रावचे ना. पयलींच सांगता आमकां हे वाडोवपाचें ना. आयज जे रामांगडा जाला कितें ते चुकीचे जाल्लेले आहा आनी आमी ह्या वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या PI कडेन रिक्वेस्ट करता. आमी पयली पुलीस कंप्लेंट केल्लेली आसा. आमची FIR जावपाक जाय आनी जे तेणी केला तेका टर्मिनेट करपाक जावो. कारपण वाचोवपाक फेल जाल्लेले आसा. मायग्रंट लोक येवन आमचे गांव कॅप्चर करपाक उठलेले आसा म्हणून आयज हे प्रकार घडपाक पावलेले आसा. सो हांव गोंयच्या CMाक सांगता जो सेक्रेटरी आसा पंचायतीचो सांकवाळ पंचायतीचो तेका टर्मिनेट करपाचो. देव बरें करूं. रामा कितें जालें भितर पुलिसान कितें सांगलें तुका? सी आतां हांव हांगासर पुलीस स्टेशनान आयिल्लो FIR रजिस्टर करपाक आनी पयली मॅडम म्हणपा लागली NC भरता. हांवें म्हणलें व्हेरी क्लियर कट सांगलें कितें इन्सिडेंट घडलो तो. आनी हांव थंय सांगपाचें म्हणल्यार आमी थंयसर उबे आशिल्ले आनी म्हाका वॉशरुमान वचपाक जाय आशिल्लें. आनी हांवें तेजे पयलीं डिस्कशन करता तेन्ना आयकल्लें सगळे लोकांचें की सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करुया, सेक्रेटरी कडेन उलया म्हणून. तेन्ना हांव सकयल जेन्ना वॉशरूम पंचायतीचो सकयल आसा सो हांव जेन्ना सकयल गेलो वॉशरुमान वयतालो तेन्ना सेक्रेटरी थंयसरल्यान भायर सरता तेन्ना सेक्रेटरी हांवें सांगलें कॅप्टन विरियाटो, एल्टन MLA आनी आमचो क्रूज डिसिल्वा हे आनी एक्टिविस्ट तुका मेळपाक सोदता. हेणी डायरेक्ट थंयसरूच म्हणल्यार आय वॉज सरप्रायज. हो एक्चुअली म्हाज्या वांगडा शिकला पीपल्स हाय स्कूल. जितले लोक पळयता पीपल्स हाय स्कूल ह्या स्कुलान ह्यो भुरगो ह्या स्कुलांतल्यान भायर तो ट्युशन रायट इन फ्रंट ऑफ द ट्युशन घेतालो. हे ट्युशनाक येवपी भुरगो हो ऑल्विन वालीस हो म्हजो फ्रेंड सर्कलान आशिल्लो मनीस. आयज जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना आयज तो म्हणटा हे गावडे येलो काय म्हणपा लागलो म्हाका. आयज म्हाका विचारपाक जाय ह्या इतली वर्सांनी तुमी गावडे म्हणलें कितें रे बाबा न्हू हा तुमकां आजून तुमचे दादागिरी रे. आनी येयलो आनी डायरेक्टली हे चेस्ट आहा पळय ते हे काडून चेस्टान म्हाका दुखल्लो. हे गुंडागिरी खंय रे? हे पावर हो गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक येता खंयच्यान रे तुमकां? कोण दिता रे गुंडागिरी करपाक तुमकां? आनी हे लोकांनी जगान पळयला सगळ्या म्हाका दिसता सगळे मेसेजीस सगळ्या कडेन गेल्ली आसात, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्ली आसात. आय रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत टू होम मिनिस्टर अशें तर गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी जर तर हे गावडे म्हणपाक लागले अजून पर्यंत रे. अरे आमकां प्रेम आहा रे गावड्यांचो. गावडे समाज आमी प्रेम आसा पूण तुमकां अधिकार दिवन ना आमकां गावडे म्हणून ह्या लेवलाचेर अभिमानान म्हणा मरे. हे तुमी जे क्रिटिसायज करता पळय हे लज एक्चुअली आज आमकां लज न्हू. ह्या जमनीचेर पीक रोवपी सगळ्यांक पयली पावल दवरपी हो गावडो समाज मरे. आणि तुमकां अजून पर्यंत हे गावडे समाज म्हणल्यार तुम्ही हे नेग्लिजन्स करता, हे अब्युजिंग वर्ड कसं तुम्ही यूज करता. आणि हे आम्ही ऑलरेडी या मेसेजीन या हेतून कंप्लेंट बरयल्ली आसात. एट्रोसिटी अंडर हे सेक्शन जे लागपाक जाय तेका लागपाक जाय. एसॉल्टाच्या अंडर ते लागपाक जाय. एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर कोणाकूच मारपाक शकना. ज्या भाशेन आयज गव्हर्नमेंटाक प्रोटेक्शन आहा तेजे पब्लिकाक प्रोटेक्शन ना. हे चल्ला कितें? आणि हे मुद्दाम एक सांगता तुमकां ह्याच मनशान ऑर्विलान पुलीस ऑफिसर जेन्ना फोर्थ नाईट मिटिंगेक आयल्लो तेन्ना तू कोण रे ए तू कोण काय म्हणून त्यांनी तेका PI का तेका सांगलेलें तेणी PI न्हू आमचे PSI सांगलेलें तेणी. मागीर PSI आमी तेका क्लियर कट सांगले बाबा तू PSIचेर उलयना थंयसर. ही इज अ रिस्पेक्टेड पुलीस. प्लीज कीप क्वायट. ही दादागिरी करपाची पुलिसांक धमकी दिवपाची येयला खंयच्यान रे तुमचे कडेन? हा हायज थंयसर सगळे आहा. प्रिस्ट आसा, सगळे आमचो भटजी आसा, प्रिस्ट आहा, मागीर MLA MP सगळ्यांच्या फुडल्यान तू दादागिरी करता आनी मारता. आनी उरला कितें? ऑर्विल वालीस सगळ्यांनी पळयला आसतलें हो मनशाक. ऑर्विल बाबा तू का एक टाइम फ्रेंड म्हणटाले ह्या फ्रेंडाच्या लायकीचो उरनार तू. फ्रेंड तू हे जातीच्या नांवां वयर काडटा तुका आनी लायकी उरला रे. कितें म्हणून रे तुका? इट इज हर्टिंग मी. आयज पर्यंत गोंयान बाबानो तुम्ही गावड्या समाजाक अशेंच पळयता रे. ऑफिसरांक विचारूंक सोदता गावड्या समाजाक इतलो आमी कमी आहा रे. शेत पीक रोवन दवरता मरे. ह्या
ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळया मरे कितले लोक एसटी कम्युनिटीचे आसा ते क्रिस्तांव एसटी भाव आसा ते आणि तू एक क्रिस्तांव मनीस जावन तू एसटीचेर क्रिश्चन एसटीचेर तू इतल्या लेवलाचेर पावता क्रिश्चन एसटी हांगासर आहात सगळे मॅक्झिमम क्रिश्चन एसटी आहा मरे हांगासर रेस्पेक्ट दिया रे ते जे रोयता ते तुम्ही पटान खाता मरे आणि तरी सुद्धा तुमकां जात दाखोवपाक जाय रे दिस इज टोटली रेडिक्युलस म्हाका आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इतले आमी भाव कशे रावले आसा पूण ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंट ह्या लेवलाचेर ही लँग्वेज यूज करता म्हाका दुर्दैवाची गजाल दिसता हांवें ही कंप्लेन घातलेली आसा ऑलरेडी आणि एक गजाल सांगूंक सोदता पुलिसाक हांव रायट फ्रॉम दी PSI रायट फ्रॉम द PI टू द DGP ह्या लेवलाक सांगूंक सोदता ही केस तर कॉम्प्रोमाइज करीत रेजिस्टर करनासतना रावत अशें आयकलां तो काउंटर कंप्लेन घालपाक तेका आदवोगादूच घेवन भोंवता म्हाका एक विचारूंक जाय बार काउन्सिलाक विचारपाक जाय बार काउन्सिलाक विचारपाक जाय एक गुंडा एडवोकेट घेवन भोंवता पळय सध्या एट प्रेझेंट सगळे कडेन गुंडा कसो वावुरता थंयसर म्हाका एक सांग हेंचें काम कितें रे कितें काम रे हेंचें वोवूय आयल्लो थंयसर वो कित्याक लागून आयल्लो टॉयलेटी कडेन वोवूय आयल्लो वो आनी ऑरवील सकयल मेळ्ळो म्हाका आनी तो पळयता थंयसर तो व्हिडिओ काडटा थंयसर म्हणल्यार वो सगळं प्लॅन केल्लें काय कितें कोणाक हाडटले मारतले म्हणून आणि वोत मागीर केस लडटलो म्हणजे आयज आदवोगाद जे आहा पळय थंयसर त्याचं नाव कितें रे आदवोगादाचें जेलर मुद्दम पळया वो खंय आदवोगाद तेंचो आता वो आदवोगादाच्या फुडल्यान ह्यो झगडी जाता तो आसा रिकॉर्डांक व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स वेर इज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वो आदवोगाद जो जजा कडेन उबो रावन जस्टीस मागपी मनीस थंय गुंडागिरी पळयता गुंडागिरी एक्सिलेंट करता हे कितें चल्लां म्हाका दिसता आयज लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ले आसात हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे जजीस आसात गोंयांत जजीस आसा प्लीज these videos are already viral please do not expect us to go and complain हे कितें चल्लां हे बार काउन्सिलान हेजेर एक्शन जावपाक जाय वो प्रत्येक फावटी सुमोटो काडपाक जाय सुमोटो घेवपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय हाजेर कित्याक ह्या बार काउन्सिलान जर तर हो एडवोकेट आहा आनी तेच्या फुडल्यान ह्यो झगड्यो जाता हे कितें चल्लां कितें आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर अटॅक करता कोणाचो सेफ आहा कोण सेफ आहा तो म्हाका सांगचो कोण सेफ आहा आयज गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी हात घालपाचो आमी कोणा कडेन वचपाचें रे आनी आमी तर तेंकां हांवें लक्षांत घेयात म्हाका दुखलेलें माजेर गव्हर्नमेंट ऑफिसर दुखलता पूण एक गजाल सांगता हे हात आसा पळय हे हात बांदले हांवें कांयच करूं ना कित्याक हांव कायद्याक मानता तुम्ही आमच्या 2 भुरग्यांचे बळी घेतले रे बाळी आंदोलनाक आमचे 2 भुरग्यांचे बळी घेतले हे हात हांव फक्त बांदून दवरता पाशयेस काडटा तिडक्यान पाशयेस काडटा हात उखलना फक्त एका खातीर कित्याक हांव लॉ अँड कायदो पाळटा म्हणून हांव वगी रावला आमचे भुरगे जोन मारले सगळं गोंय पेटपाक जाय आशिल्लें तरी सुद्धा आमी वकी रावले कित्याक चेस्ता रे कित्याक चेस्ता आमच्या गावड्या लोकांक कित्याक चेस्ता आमच्या एक्टिविस्टांक कितें मेळटा तुमकां कितें दिसता आमी झगडूंक शकता पूण बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान आमकां कॉन्स्टिट्युशन दिल्ले आसात कायदे दिल्ले आसात हे कायद्यांक पाळात हे कायदे आमी पाळटा पूण आदवोगाद पाळना हे कायदे आमी पाळटा पूण सेक्रेटरी पाळना हे कायदे आमी पाळटा पूण सरपंच पाळना पंच मेंबर पाळना MLA पाळना चीफ मिनिस्टर पाळना सगळे कायदे आमीच पाळपाचे हांव गोंयच्या लोकांक इतले हात जोडून मागता बाबा रामा काणकोणकर भियोना आणि एक गजाल सांगूंक सोदता आमी मरे झगडला खरे रिंगान येवन झगडपाक शकता कॅपॅसिटी आसा पूण सोसायटीन मेन इम्पॉर्टंट कित्याक हात उखलप ना आमच्या आवय बापायन शिकयल्ले आसात पूण हे जे घडटा पळय चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर मरे तुजे पंचायतीन सेक्रेटरी आंगार येता चेस्टान तो दुखलता रेसलिंग चल्ला रे आनी हेजेर तर एक्शन घेयना जाल्यार मागीर हांव सांगूंक शकना कितें जायत लोकांक सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता आयज प्रेमानंद बाब आहा पळय जाणटो मनीस तेका आनी तेका कितें जाय जाल्यार कितें जातलें रे बाबानो कोणाक रावला रे बाबानो भायर सरपाक कोणाक रावला रे तुमचे थम्स अप लायक्स गुड जॉब प्लीज मारी नाका गोंयान तुमची गरज आसा गोंयान ग्रावंडार येवपाची गरज आसा तो आयज तर मेशू बाब सांग्या वयल्यान येवपाक शकता थंयसर वास्कोच्यान येवपाक जाय तुमी कोणाक रावला आयज जरी तर सगळ्यांक अन्याय करणारे कोण खबर आसा अन्याय करणारे न्हू अन्याय करता ते पळयता आनी सोसणारे व्हडले क्रायम एक्चुअली हांव इतलेंच सांगता की हांव फाटी सरपाचो ना म्हाका तुमी गावडो म्हणटा मरे गावडे म्हणा दुखलता म्हणा दुखला पूण ज्या पर्यंत ह्या भुतानीचो प्रोजेक्ट भायर काडना त्या पर्यंत हो रामा काणकोणकर आनी एक्टिविस्ट आहा पळय ते फाटी सरपाचे